अभी तक नहीं हुआ। करता हूँ उससे हम लगे लाइट लाइट फुल है चालू लाइट तो फुल रहता है। बैकअप हम रखेंगे सर। हमने श्याम प्रसाद मुखर्जी में भी एक जनरेटर बैकअप किया है। आणि नर्सी बी तो 8 नर्सी स्टार्ट करते टाइम पूरा रेडी रहना जो बोलेंगे ऑर्डर के साथ शिफ्ट में कब कौन मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इट शुड बी इन 3 डिफरेंट शिफ्ट्स। मेडिकल ऑफिसर अलॉन्ग विद 3 नर्सेस, इस तरह का उनको रोस्टर बना के सिट विद द हेल्थ ऑफिसर, गाइड एंड गेट दैट ऑर्डर रेडी। इट शुड बी हियर ऑन द वॉल ऑल्सो सो दैट दे नो विच डॉक्टर टू अप्रोच इन व्हाट कंडीशन। जबाबदारी तो जो प्रोवाइड करेगा उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आप उसे कोटेशन ले लो। ठीक है जी। जी सर, आपके लीडरशिप में हमें वैसे मोटिवेशन मिल रहा है यहाँ पे, आप सुबह आके शाम तक चालू करके मैं आपको we are trying to activate this co-working center. Okay. Thank you. कलेक्टर तुमचो जो नॉर्थाचो आयिल्लो आसा दुसरो, तशेंच निपाणीकर आमचो डेप्युटी कलेक्टर, आनी आतां जावन मिटींग घेवन आमी इन्स्पेक्शन केलां आनी कामाची सुरवात केल्या। फर्स्ट सेंटर हांगा जातलें, 50 बेड आसतले, तशेंच ऑक्सिजन आसतलें 10 बेडाक, अशी सोय केल्ली आहा। आनी जो कोण पेशंट पॉझिटिव्ह मेळटा तेणें डायरेक्ट कोविड सेंटरान येवचें। तशेंच 2 एम्ब्युलन्स हांगासर आसतली आनी चार्ज आहा हो आमचे डेप्युटी कलेक्टर निपाणीकरा कडेन दिल्लो आहा। हांवें सुचना दिल्ली आहा, खंयचोय पेशंट आसल्यार आमकां फोन केलो, तातडीन आमी ते हाडटले आनी तो पेशंट समज चड सिरियस आसतलो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान शिफ्ट करतले। हें आतां पासून सोय हांगा चालू जाल्ली आहा। सांजचे म्हटल्यार सगळी फॅसिलिटीज हांगा मेळपाक चालू जाता। आनी क्वॉरंटायन जे घरा कडेन तांकां ज्यो फॅसिलिटी ना त्यो फॅसिलिटी हांगा मेळूं शकता आनी ताणें होम क्वॉरंटायन टायप हे कोविड सेंटरान आपलें क्वॉरंटायन जावचें।